At Mass today, in the Gospel, we have one of my, and I'm sure your favorite parables of Jesus, the story of the prodigal son. Hello, I'm Father James Kubicki, and I really like preaching about this parable. Have you ever noticed what a terrible thing the young son said to his father, wanting the share of the estate that should come to him? But when should an estate come to a son? That's right, when the father is dead. What the son says to his father is really terrible. But this father is willing to forgive that when the son returns home, poor and dejected. This is the way God is, always ready to forgive when we ask for help, and so should we be toward one another. Here's something Pope Benedict said a few years ago about this gospel. God does not want even one of his children to be lost, and his soul overflows with joy whenever a sinner is converted. True religion thus consists in being attuned to this heart rich in mercy, which asks us. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज ह्या मिसाची मांडावळ करता पेरपेच्युअल सकर समुदाय आपो ऑर्चर्ड बे, तशेंच सेंट इग्नेशियस de लॉयला समुदाय एलिगांसा. आज आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान मागूंक लायता. आज जल्माचो दीस एडलिन डिसोसा ह्या आमच्या भुरग्या खातीर मागुया. देवान ताचेर आशिर्वाद घालून ताका भरपूर देण्यांनी बरो म्हूण मागुया. तशेंच आज आमची 2 भुरगीं धाकटुलीं पयले फावटी बावतिस्म घेतात. जेशुआ थॉमस आनी रेगन डिसोसा ह्या दोगूय भुरग्यां खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी आमकां अभिमानान क्रिस्तांव म्हूण पाचारतांव. ह्या उतराची सादी समजिकाय म्हणल्यार जेन्ना क्रिस्ताचें मोन आनी वागणूक म्हज्या जिवितांत हांव आकारूंक प्रयत्न करतां तेन्ना क्रिस्त हांव. सोम्या जेजून आपल्या बापाचो संपूर्ण मोग केलो आनी होच मोग सगळ्या सवें आनी भोव करून सांडलोल्या आनी गरजेवंता सवें दाखयलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय हो तुजो भाव सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. संस्कारी यात्रा करतना आमचे अशोकतायेक लागून व दुसरे परिस्थितीक लागून आमी जिवितांत सांडटाव. जिवितांत खरी वाट सोडून आमी वांकडे वाटेर पयन करताव. आयज सोमी जेजू जिवितांत नवी दिशा आनी आशा दिता. जिवितांत सांडलोल्या, निराशी जालोल्या, वायट वाटेर चलतल्या भावा भयण्या सवें हुस्को, मोग आनी दया दाखोवंक आमकां आयचो सेवाधर्म हुस्कायता. देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत अनुभवूंक आनी ह्याच मोगान आमच्या गरजेवंत भावा भयणीक उतरांनी आनी कोरण्यांनी दाखोवंक क्रिस्ताचे जिवे गोवाय आमी जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान
देवा लागीं खतखतायेन मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणी, आयचो आमचो विशय हो तुजो भाव सांडलेलो तो परत मेळ्ळा. खांदार आमी जायते फावटी एकामेकाच्या हात घालून आमी जिवितांत चलता. आमचे संबंद आनी आमचें भावपण जायते फावटी एक एकचाराची कुणा आमकां कुणायता. जेन्ना आमचे संबंद आमच्या भावा भयणां सवे मजबूत जातात तेन्ना आमी एक नातें जोडटा एकामेका सवे. आमी मजबूत जाता, आमचो कुटुंबूय मजबूत जावंक पावता. आमी वाट चुकलेले शेडयेचे परिस्थितीन जायते फावटी आसोंक शेकता, कित्याक आमी एकामेकाचे आड उलयता, झुजता, एकामेकाचे वायट आमी करूंक भोंवता. आमच्या गोरवाक, आमच्या आपलेपणाक, आमचे नाटकायेक लागून जायते फावटी आमच्या कुटुंबान आनी आमच्या संबंदांत, आमचे समुदायीक जिवितांत आमचे संबंद जायते फावटी तुटोन वेतात, दोशी जातात. असले चुकलेले वाटेर ह्या वेळार आमचो उगडास करुया. आमकां बोगसणे मागुया. पवित्र सभेचे वांगडे आमी जेजूचे गुडाट कुडीचे आमी सांदे. तर आमी जायते फावटी विसरल्या, आमी जायते फावटी चुकल्या. ह्या वेळार आमचे चुकीचे बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Tu so sarace
कित्याक संगाती देवा बापाचे Jesu Christa edos tu bovi et lors tu por Breshko Amen 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 प्रार्थूया. देवा सर्व वस्तूंच्या रोसणारा आणि सांभाळणारा आमचे तुझी दयाल दीस तूं घाल. सगळ्या कारसान तुझी सेवा करून तुझे बोगसणे सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान रासू चलयता सासनाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्परान मोजेजाक म्हणलें, चल देंव आतां, कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडली ती पोरजेन पातक केला. हांवें ताका वाट नेमून दिली, ती ताणें रोकडीच सोडली. कोडयलेल्या भांगराचो तांणी एक पाडकुलो केलो आनी त्याचे मुखार साश्टांगिनीन पडून ताका भोजलो आनी ताका योद्न भेटयलो. तांणी म्हणलें, इस्रायला, हो आसा तुजो देव. ताणेंच तांकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान. सर्वेस्परान मोजेजाक म्हणलें, ही पोरजां निबोर मानीची म्हूण म्हाका बरें गमून आयलें. म्हाका सोड आतां. म्हजो राग तांचेर जळटालो आनी तांचो हांव भस्म करतलो. पूण तुजें हांव एक व्हड राष्ट्र कोत्तलो. पूण सर्वेस्परा आपल्या देवाक थोंड करपाक मोजेजान ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावलाच्या पदवेन आनी हाताच्या बोलान तुवें तुजे पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडले, तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जळूंक दितलोय? अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हे तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्या. मळबाच्या नखेत्रां परी हांव तुमची संसद वाडयतलो आनी हो तुमकां हांवें बसायला तो सगलो देश हांव तुमचे संस्थीक दितलो आनी तो जातलो सदांकाल तुमचें दायज. आनी सर्वेस्पर थोंड जालो आनी जें तो आपले पोरजेचे नश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतां. परतून म्हणुया, हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतां. काकूत सारा देवा, काकूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब, हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतां. निर्मोल कालीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडोवन देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतां. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडान कोच्च्याक. म्हजे ओंठार तूं घाल वाकणणेचीं उतरां. एक योद्न तुका मानता खोंती बरीत कालीज. चिड्डोलेल्या काळजाक
केन्नाच तूं पाट वोलनाय. जबाब, हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतां. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक हांव आर्गां दितां, कित्याक ताणें म्हाका धीर बोड दिले आनी म्हाका खात्रेचो म्हूण धरून आपले सेवेक नेमून काडलो. जेजूची हांव आदीं निंदा केली, ताका दुमाळो दिल्लो आनी ताका ओकमान केल्लो. अशें आसतना देवाची काकलूत हांवें जोडली, कित्याक म्हाका भावार्थ नासलो तेन्ना हांवें नोकलो जावन तशें केलें. आनी जेजू क्रिस्ता सोबे आमच्या सुम्याची कृपा मुजेर उफाळून आयली, भावार्थाची आनी मोगाची बोरती. दुबाव नासलोले आनी सोगल्यांनी मानून घेवचें सोत तें हें. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयलो आनी त्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. पूण म्हाका काकलूत मेळूंक कारण हें, सासणाचें जिवीत जोडचे खातीर जीं कोण जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरचीं आसात तांकां हांव एक नमुनो जावचे पासत ताणें सोगली आपली सोंसणीकाय पयलींच मोजे सोवें दाखोवन काडली. देखून सासणाच्या रायाक मरोना आनी दिश्टी पडना त्या एकल्याच देवाक मान आनी मोहिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतोरें. उद्गार. देव बाप आसलो जेजून सोवे कुर्सार आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडून आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. Sorves ora soy soy, sorves ora soy soy, sorves ora soy soy, sorves ora soy soy. Sorves po तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोडतो मान. दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं आनी फारिसेव तशें धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपास सांगली. तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतलें एक मेंढरूं सांडत जाल्यार ती न्हंयान न्हय रानांत सोडून एक सांडला तें मेळोसो ताका सोदूंक वचो नासतना रावत आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतूच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका पुर्बी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या न्हंयान न्हय बऱ्या मनशां पासत संतोश जायात. त्याहून ओदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोश भोगतलो. वो रुपयाचे 10 नाणें आसुल्ली कोण एकली बायल तातूंतलो एक सांडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारून मारून तो नाणो मेळोसोर मेनोतीन सोदिनासतना रावत आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजारणीक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका पुर्बी दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोश भोगतलो.
आनिकूय तुमकां सांगता, कोण एकल्या मनशाक 2 पूत आसले आनी तातूंतल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरलो आनी एका पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मोस्तें जिवीत जेवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगलें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खर बूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खातात ती सांगाची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयऱ्यांत येवन ताणें म्हणलें, कितली दिसवडचे मानाय म्हज्या बापाच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुचुल्लें आनी धांवून वचून ताच्या गोड्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचें उबें घेतलें. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त वेगीचे वेगी हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणू घालात. गुडगुडीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवोन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावतां पावतां ताणें संगीत आनी नाच जातात ती आयकली आनी एकल्या चाकराक आपूण कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सलामती पावला. तुज्या बापायन गुडगुडीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबर रागा जालो आनी ती परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच म्हणूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवूंक पिवूंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोटो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगलें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवोन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भावा भयणींनो, नोव्हेंबराचे 4 तारखे 2017 ह्या वर्सा राणी मारिया हिका भक्तिवंत म्हणून पाप साहेबान रोमांक पोरगुटली. आनी राणी मारिया ही केरला गांवांतली आपूण मध्य प्रदेशांत मिसावांत वावर करताली. आदिवासी आनी गरीब लोकांक ती कितें भाशेन आपले हक तांणी मानून घेवचे, आपले हक ओळखून घेवचे. गरिबां पासत तांचे त्या हका पासत जमीनदारां कडेन ती झुजताली. आनी अशें झूज आसतना जमीनदार सगळे तिचे तिडून आसले. ते बरो सोयीक पळयताले तिका जिवेशी मारूंक वो तिका कितेंय तरी वायट करूंक. अशेंच फेब्रुवारीचे 25/1995 वर्सा 1995 राणी मारिया आपल्या गांवांत केरला वचूंक भायर सरली. बसीन ती बसली आनी बसीन बसता आसतना एका मनशान तिका पळयली. त्या मनशान ते बसीचे बरोबर त्या मनशाचें नांव जावन आसलें
समांदर सिंग ह्या मनशान तिका पळयली आनी आपल्या बॉसीन ती बसल्या. किरीत भाशेन ताणें ती बॉस ड्रायव्हराक चाकू दाखोवन रानांत व्हरूंक लायली. रानांत पावले तेन्ना समांदरान तिका ओडून हाडली. ओडून हाडून तिका रानांत व्हेली आनी तिका 54 पावटी तोपली. सुरयेन तिका तोपली आनी थंय मरूंक ताणें तिका सोडली. सुमार 2 वा 3 वरां राणी मारिया रानांत कोश्टवली. आपूण कोणूच ना आसतना थंय वयली तिणें मारलें आनी शेकी बाबा भयणो ती सोंपली. जेन्ना तिचे आवयक आनी भयणीक हे भाशेन कळ्ळें तेन्ना तिची भयण एक माद्र आसली आनी हे भयणीन किरीत भाशेन आपल्या हे भयणीक नीत मेळची. आपल्या भयणीक ह्या न्याय सभेन तिणें किरीत भाशेन ह्या मनशाक समांदर म्हणटा ताका खर सजा ताका फाशी दिवची अशें तिणें म्हणलें. आनी तिणें किरीत भाशेन ह्या समांदराचें तोंडूच पळोवचें ना अशें आपल्या जिवितान तिणें थारायलें. एका दिसाक अशेंच आसतना सिस्टर मारियाची भयण आनी माय आपूण आपल्या जिवितान नियाळटा आसतना तांणी ह्या समांदर हाका भेट करूंक येवशिल्लें. कित्याक जायतीं वर्सां 2-3 वर्सां जाल्या उपरांत ताणें चिंतलें जेजून तर आमकां बोगसोड्यांचें मन शिकयलां. जेजून तर आमकां एकामेकाक बोगसोणें दिवंक लायलां जाल्यार आमी कोण ह्या मनशाक सजा दिवंक. आनी दोगांय माय आनी सिस्टर जी आसली सेल्मी तिचें नांव आसलें दोगांय ते बोणकुणीन ती गेली आनी थंय वचून तांणी ताका भेट केली. समांदर तांकां मेळ्ळो तेन्ना सिस्टर सेल्मीन ताचो हात घेतलो आनी त्या हातीन किरीत भाशेन राखी तिणें बांदली आनी म्हणूंक लागली आयजतान तूं म्हजो भाव. तुवें म्हजे भयणीक जिवेशी मारली खरी पूण हांव आनी म्हजी आवय तुका बक्षिता. हें पळोवन समांदर सिंगाचें मन मोवाळ जालें. तो बदल्लो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका फावो न्हय आसतना तुमी बोगसोणें दिलें. ह्या संवसारांत दुसरो लोक म्हाका वायट नदरेन पळयता पूण तुवें म्हाका तुजो भाव कसो घेतलो. ताच्या जिवितान एक बदलो पायले आनी बाबा भयणीओ त्या दिसांतल्यान आज समाजान तो सुटला खरो पूण आपूण समाजान बरें करूंक दर दिसाक हो मनीस वावुरता. मुखार बाबा भयणीओ आयचें पयलें वाचप आमी सुटकेच्या पुस्तकांतलें घेता आनी थंय आमकां मेळटा कशे तरेन पोरजेचो देव मोग करता. आनी पोरजेचो मोग केल्या उपरांत देव किरीत भाशेन तांकां तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना इजिप्ताच्या फारावाच्या चोपक्यांतली तांकां सोडून हाडटा. आनी सोडून हाडल्या उपरांत तो भासायलेल्या देशांत तांकां व्हरूंक प्रयत्न करता. पूण जेन्ना तांकां व्हरता आसतना तो तांकां एका अरोण्यांत पावयता. थंय पोरजेक किरीत भाशेन खावंक पिवंक कांय आसना. असले वेळार देव आपले पोरजेची राखण करून स्वर्गांतल्यान माना धाडून तांची भूक मारता. मोसेसा उदेशी फातरांतल्यान देव बाबा भयणीनो उदक तांकां पिवंक दिता. हें सगळें करता आसतना पोरजा देवाचेर खोलपोता देवाक विसरता आनी आपूण आपल्याक जाय ते भाशेन करता. म्हणटच ती एक रुपयाचो बाडकुलो करतात. पाडकुलो करून ताका नमस्कार करतात देवाक विसरतात आपल्या. आनी हें पळोवन देव एकदम तिडटा आनी म्हणटा म्हजी पोरजा म्हाका विसरली. जी पोरजेचो हांवें मोग केलो जे पोरजेक हांवें गुलामपणांतली सोडयली ती पोरजा आज आपल्याक जाय ते भाशेन करता. आनी मोजेसा उदेशी परतून एकदां हे पोरजेक शिडकावन मोजेसाच्या प्रार्थना उदेशी परतून एकदां आपले पोरजेक तो वाटायता. बाबा भयणीनो दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो आपल्या चिटीन बरोवन ती मोताक सांगता कशे परी आपूण पयल्या क्रिस्तांवांक किरीत भाशेन पिडापीड दितालो पूण जेन्ना आपल्यान क्रिस्ताचो मोग अणभवलो हो मोग न्हयच फकत म्हाका पूण क्रिस्तान म्हाका एक नमुनो कसो दुसऱ्यांक तो दिवंक आपल्याक नेमला. म्हणटकूच जेजूची बरी खबर त्या दिसांतल्यान जावं आपल्याक पिडापिड्यो जावं आपल्याक दडवड्यो जावं आपल्याक दुसऱ्यांनी किकोंत करूं तरी पोत्यान भाग्यून पावलो आपल्या भावार्थान ती रावन जेजूचें पुनर्जिवनपण दुसऱ्या क्रिस्ती धर्माक आनी भोव करून समुदायाक आपले चिटींतल्यान बरोवन परगोडटा.
आनी जेजूचो खोर भावार्थी आनी नमुनो तो जावंक पावता. भाऊ भयणीनो, आयच्या शिव वर्तमानांत आमी 3 भाशेचे किरीत भाशेन वोपारी जेजू फारिसेवांक आनी 2 शास्त्रांक सांगता ते आयकल्या. एक 2 नाण्याची खबर आमी आयकल्या. एक तो पाडकुलो जो सांडून वेता, न्याय न्हय शेडयो थंय आसतात तरी पुत्यान एक सांडलेली शेडी वेता, ताका गवडी सोदूंक वेता, ताचे विशीं सांगता. आनी तिसरी वोपा जेजू सांगता ती जावन आसा दोयाळ बापाची, जो बाप आपलो पूत आपली सगली गिरेस्तकाय व्हरता, आपल्याक जाय ते भाशेन मौजा मारता, बरे भाशेन ती सारता, बरे भाशेन आपली ओगडायता आनी शेकी आपल्या बापाय सोबें तो येवन म्हणटा, बापा म्हाका बगूस, हांव चुकलो. असले वेळार बाप ताचो दोयाळ जावन ह्या पुताक विंगुयता आनी सगले हक ताका परतून तो दिता आनी म्हणटा, तुजो भाव सांडलोलो, तो मेलोलो, आतां परतून जिवो जालो, अशें आपल्या व्हडल्या पुताक म्हणटा. उगाड बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या सगल्या वाचपांनी पयले सुवातेर देव आमचो एक मोगाड बापूय म्हूण पयले सुवातेर आमकां सिद्ध जाता. देव आमचो मोग करता आनी मनशाचो तो मोग करता, देखून मनशाचो तो सांबाळ करता. आमी आयकता पयल्या वाचपान कशी परी पोरचा देवाक विसरता, तरी पुत्यान देव परतून पोरजी एक मोजेसा उद्देशी आपणा सोशी हाडटा. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी देवाक विसरता. देव आमकां रोसता, देव आमकां ह्या संवसारांत बरें करूंक ह्या संवसारांत पाठयता, पूण कुडीक आमी देवाचेरूच कोलपता. आमी व्हडपणाक, आमी गिरेस्तकायेक, आमी व्हड व्हड दुसऱ्या आशेक लागून देवाक विसरता आनी गिरेस्तकायेचे फाटल्यान धांवता. जायते फावटी कुडीक देव आमकां घडण्या उद्देशी, जायते फावटी एक एक ल्हान ल्हान वस्तू उद्देशी देव आमचे लागीं परतून येवंक आमकां उलो मारता, पूण कुडीक आमी देवा सोशी परतून येना. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जाता ती आमकां देवा सगल्यांक एक सोडवण बासायलेली आसा. म्हणटच ती सोडवण न्हूच म्हाका पूण सगल्यांक बाराबर फावो जातली म्हूण देव आमकां ह्या संवसारांत कुडीत करता. हांव म्हाकाच देव सोमेस्तां अशें जावचें न्हय, कित्याक म्हज्या भावा भयणां बरोबर हांवें ही सोडवण जोडून घेवंक जाय. हाका लागून बाबा भयणीनो, दिसपोटी हांवें म्हज्या भावा भयणां सांगता तांची सोडवण जोडूंक हांवें वावरूंक गरज. पूण हांव कितें करतां? म्हज्या बेसार मायेक लागून, म्हज्या आडसायेक लागून, म्हज्या आपस्वार्थाक लागून, म्हज्या नोसायेक लागून म्हज्या भावाचो हांव द्वेस करूंक पावतां. म्हज्या भावाक हांव केणटां. हांव म्हजो भाव एक सांडलेली शेडी आसल्यार पुत्यान ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक हांव बाबा भयणो प्रयत्न करिना. आज जेजू तुका आनी म्हाका ते सांडलेले नोय नोय शेडयेक सोडून गवडी एके शेडये फाटल्यान वेता, ते भाशेन आमकांय जे भाव आमचे पयस आसात, जे भाव आमचे सांडलेले आसात, जे भयणो आमचे वायट मार्गार आसात, तांकां परतून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक आमकां उलो मारता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, ह्या दोयाळ बापान आमकां किरीत भाशेन एक उदाहरण दिलें. आपल्या पुताक ताणें कितलें वायट केल्या उपरांत सुद्दां ताणें बोगसणें ताका फावो केलें. पाप सायब फ्रांसीस फ्रातेली तुती हातूंत म्हणटा, आमी सगलीं बाबा भयणीनो भावपणान जिवंक गरज, कित्याक देवान आमकां सगल्यांक ह्या भावपणाचो हक दिल्लो आसा. म्हणटच आमी एकामेकाचो दुयेस करून जियेलीं जाल्यार आमकां सोडवण फावो जावची ना. आमी एकामेकाच्या मोगान जितली जियेता तितली आमकां सोडवण मेळटली. एकामेकाचो हुस्को आमी धरता, एकामेकाक पावता, तितले पावटी देव आमचे मदें आसा, देवाचें आसणें आसा म्हूण आमी दाखोड करतले. आज तुका आनी म्हाका एक उलो, आमी एकामेकाचो मोग करुया. शेवटाक बाबा भयणीनो, आमची बाबा भयण आमच्या कुटुंबानूच जायते फावटी चुकतात, जायते फावटी वायट रस्त्यार वेतात. तांची आमी किरीत भाशेन बाबा भयणीनो एक फॉर्मोन तांचेर मारचें न्हू, आमी तांचो जजमेंट करचो न्हय, आमी तांकां बाबा भयणीनो गोडार मारचें न्हय. कित्याक अशें आमी करता तेन्ना आमी तांकां पयसायता. उदीक आमच्या उतरांनी तांकां लागीं हाडुया. उदीक आमच्या मोवाड कोरन्या उद्देशी ह्या आमच्या बाबाक आमचो मोग दाखोवया. उदीक बाबा भयणीनो, जी कोण
पवित्र सभा सोडून गेल्यात, जी कोण वायट रस्त्यार आसात, जी कोण विकारी वस्तूक लोबदल्यात, तांकां भाव भयणो बरेपण आमी दाखोवया. तेन्नाच की सगल्यांक बरें आमी जोडूंक पावतले. तेन्नाच की दुसऱ्यांची सोडवण जातली. तेन्नाच की आमचे मदें भावपण वसतलें. हो तुजो भाव आतां मेलोलो, तो परतून जिवो जाला. हो तुजो भाव देवाक ओळखूंक पावला. ही तुजी भयण परतून देवा सोशी येता. असली गोत आमचे सभेन जावं दी. तेन्नाच देव आमकां सगल्यांक तारण फावो करतलो आनी आमी ह्या संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक पावतलीं. हीच कृपा आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मरेतान सलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचें भोगसुणें, कुडीचें जिवन पोवन सासणेचें जिवीत. प्रितीच्या भावा भयणीनो, दर एक नवसोनी मागण्यांतल्यान सुरू जाता. आमच्याय जिवितांत आनी हेरा भावा भयणीच्या जिवितांत हीच नवसोनी मागुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या काकलुत्सार बापाशी आमी उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गोवल्या भाशेन दुसऱ्यांचो हुस्को दवरूंक, सांडलोल्या शेल्यांचे सोदीक ते वचूंक, तांकां देवीक कुत्राचो चोरो दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दर एक नागरिकाची निगा घेवंक, समाजांत एकवट, शांती आनी उदरगत हाडटले कायदे तयार करूंक, समाजाचे देगेर आसलोल्या सवें केरीत हुस्को दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमचे कुटुंब ओकोण जाल्ले जाल्यार पवित्र सभा ओकोण जातली. आमचे दर एक कुटुंब देवाच्या मोगाचेर बांदूंक आनी होच मोग आमच्या कुटुंबांत एकामेका सवें दाखोवंक, वाट चुकलेल्या वांगड्यांक मोगान आनी आपुरबायेन समजूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. जायतीं भावां भयणी जावं कुडीची ओ मनाची पिडा सोंसतात, जिवितांत निराशी जावन जियेतात. असलें भावा भयणी सवें केरीत हुस्को दाखोवंक आमच्या उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी जिविताचो बरवासो तांकां दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय.
थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार आतां आमी दवरुया. दयाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दयाळपणान खाण दी. आमकां कितें बरें आनी खरें ताची जाणविकाय फावो कर. दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक तुजी कृपा आमचेर वतय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटवणे वेळार गीत घेवया. C26, C25, पेज नंबर 39, C25. मोशा बाबा उबी रावया. मोशा बाबा बिडिनो ये मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकारी मोहिमे आमच्या नावाक सर्वेस्परा आमच्या मोगार बापा दोयीन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक किल्ली भेटोवणी समेस्तांचे सुरवणीक उपकारोशी कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सूर कार्यान सुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगतांव. मोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित आत्म्या वरवीं जेसूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनू जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजांत आमी स्तुती गायता. बापा कोरोस्न पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची.
तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुलच्या पासत तें वारोतले, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुसारी पुरुषी बंबोना warfi tuela kasoragi somya संसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनवची बोनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. हांव तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगोस जाल्यार आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्री तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, कार्दियाल फेराव आमच्या गुणी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनू जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पुरसुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपुती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दोर दिसाक आमी दोयाळ मोवाळ जावंक आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरन्यांतल्यान एकामेका सोवें आमी बोगसोणी दितेले हातयारां जावं. अशें आमचे भाव आमचे भयणो वायट मार्गार वेतात चुकतात तेन्ना आमी तांकां परतून बऱ्या मार्गार हाडूंक वावरूंक आमकां जेसून मागणें शिकयलां. ह्या मागण्यांत जेसून आमकां आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक आनी सर्गीचें राज आमचे मदीं येवंक आमी हें प्रार्थना करता. हीच भावना मनान धरून खोतखोत्यान जेसून शिकयलेलें प्रार्थना सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समजय, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपट्टो राज आनी आमी आमची चुकलेल्या आमकां तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार. दय करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून तांबलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकाल म्हणजे खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयता सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिलये सासराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये सासराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये सासराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमया वेनार गीत घेऊया. D26, पेज नंबर 61. D26. So
उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशें कुडींत आमी भोगिसो कोर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगो जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आयज साद्या काळाचो 24वो आयतार. आयची मिसाची मांडावळ केल्या पपेच्युअल साका समुदाय आपा ऑर्चर्ड आनी सेंट इग्नेशियस दे लॉयला समुदाय एलिगांजा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस लिजन ऑफ मॅरी, दुसरे मीस पॅरिश यूथ आनी भुरग्यांचे मीस 9:30 वाजता जातले. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालें 16,250 रुपया. चोत्राय दोरची दर बुधवारा आनी शुक्रारा भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जी आमी करतले ती आमी परतून चालू करता. दर बुधवारा आनी शुक्रारा इगोर्जेन सांजे भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. भोव करून ज्या समुदायांनी सायबिणीची भेट ना तांणी जाता ते भाशेन येवन ह्या भोव पवित्र संस्काराचे बोजवणेन वांटो घेवचो. सोनवारा दिसाक सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन आयताराचे मीस आनीक सांताक्रूज कॉपेलान दाबोली 6:30 वाजता आयताराचे मीस जातले. समुदायाच्यो जमाती ह्या सुमानान आयज 11 तारखेर सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी सांजे 7 वाजता क्रिस्तालिना जॉर्ज हांच्या घरान. 12वेर सेंट जोसेफ समुदाय डॉमिनोस सायड आल्त दाबोली सांजेर 6 वाजता टिना साल्दाना हांच्या घरान. 13वेर आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट दाबोली सांजेर 6 वाजता जुझे राफाएल गामा हांच्या घरान. 13वेर सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आल्त चिकाली सांजेर 6 वाजता इजाबेल फेर्नांडीस हांच्या घरान. आनी 18वेर सेंट बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस सांजेर 6 वाजता आविता कोस्ता हांच्या घरान. आनीक एक पावटी उगडास करता, सगळीं आमी समुदायाच्या जमातींनी वांटो घेवया. म्हयन्याक फकत एक पावटी आमी मेळटा. तर आमचे मदें हे संबंद बरे भाशेन घडूंक आनी आमची पवित्र सभा आमची चिखलेची फिरगोज उमेदीची आनी सुडसुडीत जावंक आमी हे प्रयत्न करता. ताका सगळ्यांनी सहकार दिवचो म्हूण मागता. आमच्या वेदी सेवकाची जमात जाता दर सोनवारा सांजेर 5 वाजता. तुमच्या भुरग्यांक तुमी धाडची. 14वेर सप्टेंबराचेर फ्रांसिस्कन 3rd ऑर्डर हांची जमात आसतली सांजेर 4 वाजता आनी त्या उपरांत मीस आसतलें. सगळ्या वांगड्यांनी हाची चोत्राय दवरची. भाव भयणीनो, एक चोत्राय सायबिणीची भेट आमच्या गांवांत सुरू जाल्या. हाचे विशीं सगळ्यांनी आमी करीत भाशेन हो सोयेक घेवचो. सायबिणीची भेट जेन्ना आतां 2 वर्सांनी आमकां परतून फावो जाल्या. भोव करून आमचे मदें ज्यो दुस्मानकायो आसात, आमकां घडये एकामेकाचो राग आसा, एकामेकाच्या घरान वचनात, कसल्याय कारणाक लागून ती आसूं, हो सोयेक घेवया. हे पावटी सायबिणीची भेट जाता तेन्ना एकामेकाच्या घरान वचून एकामेकाक बोगसूंक, एकामेका बरोबर आमी समुदायान वाडूंक. जोरी तर कोणूय आमी आजून पासून आमच्यो दुस्मानकायो घेवनूच रावपाक सोदता जाल्यार सांगपाक सोदता सायबिणीचो आशिर्वाद मेळचो ना. जे गराबे आजून पासून ह्यो दुस्मानकायो घेवन बसपाक सोदतात आनी सायबिणीची भेट एक जस्ट फॉर्मॅलिटी जाल्यार ती फकत फॉर्मॅलिटी जातली. तुमच्या घरान भितर सरतली, तुमी मागणी करतली, तुमी लोक येयला तांकां थोडीशी खावड कितेंय दितली, ती परतून वयतली, जालें, तितल्यान काबार. जी कोण ह्यो दुस्मानकायो काबार करपाक सोदिना तांकां सायबिणीचो आशिर्वाद मेळचो ना. तशेंच दुसरी वस्त, थोड्यांनी घडये म्हणलेले आसात, तूं म्हज्या घरान येयनाका. ज्या कोणाक नाका लोक आपणाच्या घरा आयलोलो तांणी सायबिणीची भेट व्हरना जाल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें.
कोणूय जरी तर आहा जी दुसऱ्यांक जावं शेजाऱ्यांक वो आपणाचे दुस्मान आहा, म्हज्या घरान येयनाका, आमगेर येयनाका, असले येयत जाल्यार तुमकां लॉज करतली वो झगडीं करतली, जाल्यार सायबीण वचना जाल्यार चड बरी, नाजाल्यार सायबीण मागीर दूख भोगतली. ह्या पासत चोत्राय धरची. हे पावटीक आमी सायबिणीची भेट व्हरता. सगल्या मानान सगल्या देवसांव आमचे बरे भाशेन करया. एकामेका मदें हो मोग भावार्थ उपजोवया. निमणी वस्त करीत भाशेन आमचो बिस्प साहेब फिलीप नेरी फेर्रांव कार्डिनल जाला. खुशाल तुमी काय दुखी? खुशाल. आमी सगलीं खुशाल. आनी आमकां अभिमान गोंयकारांक, खेरीत भाशेन आमकां चिखलेकारांक अभिमान आयच्या दिसाक. ओके, कित्याक तें सांगता. आमचो बिस्प साहेब कार्डिनल जाल्यार पयलो आमचे पॅरिशीन देंवता. रोमातावन परतून येता, पयलो खंय देंवता? चिखले, आमचे पॅरिशीन देंवता. कित्याक एअरपोर्ट आमकां पडटा, एअरपोर्ट आमचे फिरगोजेन आहा. तर पयलो कार्डिनल जावन आमचो गोंयचो कार्डिनल बिस्प साहेब आमचे पॅरिशीन देंवता. आमी खुशाल जावपाची, अभिमान भोगपाचो आमकां. वय तर आयज सांजेर म्हणल्यार रातीक 2:30 वाजता त्या वेळार खंय तो देंवपाचो आहा. ह्या पासत व्हडलीशी तयारी कांय ना आनी आमच्या बिस्प साहेबाक व्हडलो गोण नाका, तेंय मतीन दवरून. पूण आमचे फिरगोजेन पयलो देंवता म्हणटच आमकांय मातशें अभिमान आसपाक जायो. तर आमी कितें करपाक जाय? आजून प्लॅन कांयच जावंक ना. पूण आतां कालच्या दिसा म्हाका कळ्ळां तेन्ना फकत हें आमी फादर आनी हांव, पातकूर आनी हांव दोगूय जाण उलयल्याय. आजून PPCच्या वांगड्या लागीं उलोवपाचे आसात. डायरेक्ट तुमचे लागीं विचारता, करया कितें? बिस्प साहेबाक येवकार दिवया. आयज रातचो मातशें जागी रावया. बरें, तुमकां जरी तर उमेद आसा जाल्यार हाचे विशीं आमी निर्णय घेतले. सगल्यांनी तयार रावचें. आयज वॉट्सॅप ग्रूप जे आमचे आहा, कम्युनिटी वॉट्सॅप ग्रूप, तो सगलो वगत ऑन दवरचो तुमी. जी मांडावळ आमी कितें करपाक सोदता, सगळे एप्रुवल्स बीन मेळ्ळ्या उपरांत, बेश्टें एप्रुवल नासतना आमी कांय करचें ना. जाल्यार सगळे एप्रुवल्स बी मेळ्ळ्या उपरांत तुमकां कळोवपाक परतून इगर्जेन तुमी येवची ना, एनावन्समेंटूय करपाक पावचे ना. देखून तुमचो वॉट्सॅप ग्रूप जो आसा, कम्युनिटी ग्रुप्स आसात, ते मातशे आयज एक्टीव रावात सांज पासून. कित्याक रातीक आमी सगलीं न्हिदलेलीं आसतना बिस्प साहेब येता म्हणटच आमी जागृत रावपाक आमकां हो सयेक. आनी भोव करून आमकां चिखलेकारांक हो एक व्हडलो सयेक. कित्याक पयले फावटी आमच्या गोंयांत देंवता आसतना आमचे फिरगोजेन देंवता. तर तयार रावचें. फुडलें हाची मांडावळ कशी जातली ती आमी तुमकां कळयतले. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात एकामेकाच्या हुस्क्यान भरून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95. F21.